सगळ्यांक जमलेल्याक देव बरी सार हाडून आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक एक 2-3 इश्यू मांडपाचे आसा. पयले सुवातेर जो म्हाका दिसता वायट पेपर करतले जेजेर म्हाका क्लॅरिफाय करपाक जाय की आमच्या वेबसायटीचेर घातलेलो आसा आनी वेबसायटीचेर आमचे जर ऑफिशियल इलेक्शन डिपार्टमेंट वेबसायटीचेर गेलो ते दोनूय वायट पेपर जे हांवें केल्ले ते आसा, कोणाक पळोवपाक जाय बिंदास पळोवचे. दुसरो विशय आसा की एक कंपेरिजन चल्ला, खंयची तरी एक पार्टी स्पोक्समॅन तेजें नांव घेवपाक म्हाका तेजें नांव घेतलेलें इट लुक्स एज इफ आय हॅव गिवन हिम इम्पॉर्टन्स. बट हायवर तो एक स्पोक्स पर्सन पार्टीचो तो म्हाका दिसता ताका अंडरस्टँडींग पावर ना. आनी कित्याक अंडरस्टँडींग पावर ना, बेश्टेच एलिगेशनां करता गव्हर्मेंटान की रेट वाडयली, बिलां वाडयली आनी दुसरी पार्टी आसा ती म्हणटा आमी धरणां हाडटले. हेजे पयलीं धरणां हाडून तांकां कितें सांगपाचें हांवें सांगल्यार मागीर रावले. पूण आतां FPPCA चार्ज म्हणल्यार कितें, ही लास्ट टायम वर्सा हांव मंत्री जालो तेन्नाय क्लॅरिफाय केलें, आतां परतून क्लॅरिफाय करता की FPPCA चार्ज इज एवरी क्वॉर्टर. एक वर्साक 4 क्वॉर्टर येता आनी 4 क्वॉर्टराक रेट डिफर जाता. आनी आतां जी पळय जाल्या रेट डिफर जाल्या म्हणटा पळय तेका म्हयन्याची जी डिफरन्स आसा, एक डिफरन्स जे जुलाय नॉर्मली वॉट इज FPPCA ते पयलीं सांगता. FPPCA म्हणल्यार वेन यू बाय जे फ्युअल लागता. आतां फ्युअल म्हणल्यार खंयचो कोळसो लागता, मागीर आमचें RPO ऑब्लिगेशन आसा, मागीर ओपन मार्केट जे परचेसीस आमी करता जेन्ना आमचो जो डिमांड जर केन्ना मदीं वाडटा सो आमचे दोन भशेचे पावर घेता आमी. एक फिक्स पावर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल पावर फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम 20 वर्सां 25 वर्सां असो, आनी दुसरो आमी जो आमकां त्या दिसा लागता तो पावर. नॉर्मली आमचे कॉन्ट्रॅक्च्युअल पावर एक आसा आनी जो डिमांड जेन्ना वाडटा तेन्ना आमकां लायट दिवपाक पडटा, सो तो ओपन मार्केटान घेवंक पडटा. सो ह्यो गोश्टी कन्सिडर करता तेन्ना FPPCA चार्जीस म्हणटा पळय 3 गोश्टी, कोल प्रायस, मागीर RPO ऑब्लिगेशन आनी ओपन मार्केट परचेस जो आसा पावर, हे कन्सिडर करून जे हे क्वॉर्टर लागता म्हणजे हे म्हयन्याक सपोज हो क्वॉर्टर म्हणल्यार खंयचो आतां हो चालू आसा क्वॉर्टर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर हो क्वॉर्टर चालू आसा. सो ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबराक जो हे क्वॉर्टराक सपोज आमकां पयशे चड लागले वो कमी लागले पावर करपाक जाल्यार फुडल्या क्वॉर्टराक म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हे क्वॉर्टराक तेजो इफेक्ट जातलो. पूण आतां हो जो पावर फॅक्टर जो FPPCA चार्ज के फॅक्टर म्हणटा ताका डिटर्मिन करता पळय के फॅक्टर म्हणटा पळय ते फॅक्टराक हो वाडपाचो जो आसा कारण की गेल्या क्वॉर्टरान ते डिफरन्स तेणी काडले आनी हे क्वॉर्टरान तेणी इम्प्लिमेंट करून सांगलें. सो आतां कितें डिफरन्स आसा, हांव पत्रकार भाव म्हजे आनी भयणी ज्यो आसा हांगा तांकां रिक्वेस्ट करता की केन्ना न्यूज पेपराचेर घालपाक जेन्ना वयताली म्हाजे कडेन क्लियरिफाय कर, हांव जाय तेन्ना मेळटा तुमकां, पूण खंय तरी लोकां मदीं दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही अशें रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक. आनी स्पेशली कित्याक लोक दिशाभूल जाता वा जायना तें म्हाका खबर ना, पूण हे नाकालले हे जे पार्टी स्पोक्समॅन आसा कांय समजनासतना स्टेटमेंट काडटा. आतां जो रेट वाडला एक्चुअल रेट वाडला तो सांगता तुमकां. एक्चुअल रेट वाडटा म्हणजे फुडल्या बिलाचेर ऑक्टोबर बिलाचेर जो लागला तेका 0 to 100. आतां पयशा सकयल आनी कितें जालें म्हाका खबर ना. पयशे इंडियाचे पयशे मागीर रुपी जाता, रुपी मागीर जे लाख जाता ते करोड अशें आसा सिस्टम. पूण पयशाच्या सकयल कितें आसा म्हाका सांगपाक कळना. पूण हांव तुका एग्जाम्पल बेश्ट सांगता. आमचो आतां जो वाडला फ्रॉम लास्ट क्वॉर्टर इट इज 0.08 पैसा फ्रॉम द प्रिवियस क्वॉर्टर फॉर 100 युनिट्स आनी फुडले युनिट्स आर 101 to 200 युनिट्स 0.012 पैसा फ्रॉम द लास्ट. म्हणजे कितें, सपोज जर म्हाका जर तुमकां कोणाकूय 100 युनिटीचें बील दिलें जाल्यार कितें जाता तेजे आख्ख्या म्हयन्याचे बिलाक जो गेल्या म्हयन्याचे म्हणजे गेल्या म्हयन्याक जर ताका ते क्वॉर्टरान बील येयल्लें जाल्यार हे क्वॉर्टराक ताका आख्खे 100 युनिटाक 8 पैसे वाडटले. 8 पैसे हेजो मिनींग. आनी सपोज जर आनी कोण जर 200 युनिट कंज्यूम केले जाल्यार गेल्या म्हयन्याचे जे बील आसा तेजे हे म्हयन्याक जर तो वाडला म्हणटा पळय आख्ख्या 200 युनिटाक 24 पैसे वाडटले. 24 पैसे, 24 रुपया न्ही 24 पैसे. आनी तशेंच 300 युनिट जर कोणें कंज्यूम केले
आनी तेका गेल्या म्हयन्याचे आनी हे म्हयन्या परस जे आमी वाडयला म्हणटा पळय सगळे एलिगेशन करता पळय खंयचे ते 51 पैसा वाडटले. आतां इतलें जर एक्सप्लेनेशन दिलां तांकां आनी तरी आसतना ते म्हणटा धरणां वाडटले आनी कितें व्हरतले जाल्यार म्हाका आनी तेचेर उलोवपाचें कांय ना. हे स्पोक्स पर्सन आहा पळय तेजे केन्ना स्टडी आसना, फक्त पेपराचेर बातम्यो येवपाक जाय, लोकां फुडें कितें तरी इशू नासतना इशू करपाक जाय. प्रेस माध्यमांतले आमचे भाव भयणीचो रिपोर्ट हाडटा, कित्याक ऑटोमॅटिकली हांव जसो प्रेसाक घेता तेय प्रेस घेता, तुमी हाडटा, हांव तुमची चूक करना. पूण तांकां जे प्रेस घेता तांकां एक्सप्लेन करूंक कळना आनी म्हजेर मागीर एलिगेशन घालता. फाटीं आनी एकटो कोण म्हणपाक लागलो की व्हायट पेपराचेर म्हणजे उलोवपाक लागलो. व्हायट पेपराचेर उलयता तेन्ना जे गोश्टी आसा त्यो व्हायट पेपराचेर 2 गोश्टी जाल्यो की व्हायट पेपराचेर जे हांवें दिल्ले हे दोनी व्हायट पेपर म्हजे आसा, म्हजे हेजे वेबसायटीचेर आसा, गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसायटीचेर आसा, हांवें सायन मारलेले व्हायट पेपर आसा. आनी हांवें ते क्लियर सांगलें, कोणाकूय भुरग्याक जर सांगलें न्ही की एक म्हजें घर आसा, एक हांगा फॅक्टरी आहा, कोणाक लायट चड लागतली, ह्या घराक लागतली वा फॅक्टरीक लागतली. सो ऑटोमॅटिकली फॅक्टरीक लागतली. घराक जर 1 रुपयाची लागता, फॅक्टरीक 1000 रुपया लागतली, हें कोणाक सांगपाची गरज ना. पूण म्हजें कॅल्क्युलेशन जे 10 वर्साचें जे हांवें दिल्लें तें कॅल्क्युलेशन कितें आसलें, असली एक घर वाडटा पळय ते 5% वाडून कन्जम्पशन तेजें सगळ्याचें ॲड करून ते 5% वाडटा म्हणून सांगलेलें. म्हणजे कळ्ळें तुमकां कितें सांगता तें. परतून भुरग्यांक ABCD शिकयता ते सांगता हांकां स्पोक्स पर्सनाक की एक घर ते सगळे कंज्युमर ॲड केले जाल्यार जो 5% वाडटा तसो आशिल्लो. आनी एक इंडस्ट्री ऑटोमॅटिकली म्हाकाय खबर आसा, एक इंडस्ट्री येता ती एक घराचें कन्जम्पशन करना, ती खूब चड करता. पूण हांवें ते 10 हो स्टेटमेंट जो म्हज्या वेबसायटीर आसा ते सारकें चॅक करा. म्हणजे हे सगळे एक घर ॲड करून कन्जम्पशन कितलें जालें ओवर द लास्ट इयर त्या घराचें ते म्हजे 5% आसा. सो म्हजें स्टेटमेंट म्हजें सारकें वेल बस आसता. ते स्पोक्स पर्सन हांव कोण ते एलिगेशन करता पळय तांकां जर कळना म्हजो नंबर मातसो तुमी सगळ्यांक दिवचो आनी हांव परतून दिता 9822103292. म्हाका फोन करून विचारा तुका कितें सांगता तो. बेश्टे स्टेटमेंट करपाक जाय म्हूण करनाका. ही एक गोश्ट जाली. आनी खंयची पार्टी सांगता की तुमकां खंय तरी नॅशनल कॅपिटलाक धाडटा आनी नॅशनल कॅपिटलाक धाडटा आनी खंय तरी तेंची रेट आसा की आमी खंय 0 to 100 फ्री दिता आनी 200 म्हणजे 0 to 200 फ्री दिता आनी 200 ते 50% सबसिडी. अरे तेंचो स्टेटमेंट काडून पळया, आमचे गोंयच्या सरकाराचो स्टेटमेंट काडून पळया. आमचे 0 to 100 युनिट जे आसा 1 रुपया 40 पैशांनी जाता आनी 1 रुपया 40 पैसे म्हटल्यार 100 युनिटाक 140 रुपया. आमचे सरकार जे गरीब जनतेक जे आसा खुबशी स्किमी दिता. जावं जाय जाणटेल्यांक 2000 रुपया म्हयन्याक, आमचे गृहहारी म्हणजे महिलांक 1500 रुपया. हे दिल्ली सरकार दिता काय ना हे पयलीं विचारा तांकां. दुसरें ते म्हणटा की 200 युनिट जे कन्ज्यूम करता तांकां 50% दिता आनी 200 युनिट गोंयचे आसा जे कन्ज्यूम करता 200 युनिट 2 रुपया 10 पैसे. 200 ओवर जे युनिट करता 201 to 300 युनिट 2 रुपया 65 पैसा आनी 300 ते 400 युनिट आमचो मॅक्झिमम 3 रुपीज 45 पैसा स्लॅब. आनी तेंचो पळय दिल्लीचो स्लॅब आहा म्हाजे कडेन. तेंचो स्लॅब जो आसा तेंचो 200 युनिटांक 0 to 200 3 रुपया चालू जाता आनी 200 to 400 4 रुपया 50 पैसा जाता आनी 401 to 800 6 रुपया 50 पैसा आनी मागीर 800 to 1200 7 रुपीज आनी 1200 to 8 रुपीज. हे तेंचे स्लॅब आसा. आमचो मॅक्झिमम स्लॅब आसा तो 4 रुपीज. म्हणजे ह्या लोकांची फकाणां करता. 8 रुपया घेता आनी 4 रुपया दिता म्हणटा. ह्यो गोश्टी गोंयचो सरकार करना. आमचे टॅरिफ सारके आसा हे तांकां मातशें सांगचें. आमकां स्टडी करपाक थंय व्हरनाका. पूण तांकां जर सांगा की तांकां जर आमचें स्टडी करपाक जाल्यार आमी फ्लायट टिकेट स्पॉन्सर करता म्हणून तांकां हांगा हाडपाक आनी आमचो स्टडी करपाक. ही एक जाली. दुसरी गोश्ट जी आसा जे हांवें सांगलेलें की एक गोश्ट आमी एक करूं सोदता, एक ईज ऑफ डुईंग बिजनस. आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑनलायन एप्लिकेशन आमी ऑलरेडी टेस्ट करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पणजे शहरान आमी फिजिकली आतां फायल घेयना. लोकांची कंप्लेनी आसता की आमी जेन्ना फायल दिता की लोक ते खंय फायल दिना आनी आमी इन्स्पेक्शन करना. सो ईज ऑफ डुईंग बिजनस जे नॉन कमर्शियल कंज्युमर म्हणजे डॉमेस्टीक कंज्युमराच्यान चालू करता. डॉमेस्टीक कंज्युमराक आमी ऑनलायन 16 तारखेच्यान हांव लॉन्च करता.
ऑफिशियली लॉन्च जातले CMOचे वस्तुकीर तूं लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी बेश्टी व्हरोनूय फाल्यां आतां दिनाका, तुमकां जर न्यू कनेक्शन जाय जर ऑनलायन हे सिस्टमान म्हणजे कितें ऑनलायन म्हणल्यार कितें ऑनलायन म्हणल्यार जे तुजे जे डॉक्युमेंट तुजे जे हातीन आसा ते फायल दिवपाचे ना, ते स्कॅन करपाचे आनी आमचे सिस्टमान घालपाचे, आमच्या वेबसायटीचे लिंक आसतलो क्लिक करपाचे आनी थंय आपणाचे इवन तुजे फोटो काडूंक शकता मोबायलाचेर आनी तुमी लिंक करून ते घालूंक शकता आनी ते घातले की आमचे जे इंजिनियर आसा ते पळयतले ओके म्हणटले आनी तुका मॅसेज येतली ओके म्हणून मागीर ती ओके म्हणटरी मॅसेज जी आसा येतरी तुमी मागीर तुमकां टायम दितलो जशें आमी 2 दीस दवरल्या फॉर इन्स्पेक्शन जेईचे विकाक 2 दीस आसतले त्या दिसाचे तुमी सिलेक्ट करता तुमकां टायम जाय तो जेई सांगता तो टायम न्ही तुमकां जाय तो टायम आनी ते टायमार तो जेई तुमच्या सायडीर येतलो फॉर इन्स्पेक्शन असली गोष्टी म्हणजे इलेक्शन डिपार्टमेंट करपाक आमी फुडें सरलेले आसा डॉमेस्टीक कंज्युमराक हे पयलीं सक्सेसफूल आतां इनिशियली जेन्ना तुमकांय खबर आसा 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना हांवें पयलीं चालू केलें सब रजिस्टर अशें सिस्टम चालू केल्ली तेजेर म्हजें तुटून पडलें सगळें एडवोकेट करून सगळें आज कोणाचो आवाज ना सो इनिशियली कितें प्रॉब्लम आसतले म्हजो नंबर हांवें तुमकां दिला कितें जाल्यार म्हाका मॅसेज घाल्यार हांव सोल्युशन काडटां सो इनिशियली कितें जाता पळय तेन्ना मातसो त्रास जाता मागीर बसतरी कांय त्रास जावचे ना नाजाल्यार लोकांक हांगा जे कडेन फायल दिता आनी ती मागीर फायलूच आसना हो फायल तो मागीर फुडें धाडना ही आनी कॉम्प्लिकेशन नाका म्हणजे हो सिंप्लिफायड सिस्टम पावर डिपार्टमेंटान जे न्यू कनेक्शन नॉट ओन्ली न्यू कनेक्शन आमी इन्क्रीज इन लोड फॉर डॉमेस्टीक कंज्युमर्स करेक्शन इन नेम मागीर करेक्शन इन एड्रेस हे सगल्यो गोश्ट्यो आमी सगल्यो सॉफ्ट लॉन्च केल्ले आसा फॉर्मली लॉन्च आमी 16 तारखेक करतले आनी तेन्ना ह्यो सगल्यो ऑनलायन जातल्यो सगल्यो गोश्टी ऑनलायन जातल्यो आनी तुमकां एक म्हणजे व्हेरी ट्रान्सपरंट सिस्टम जो डॉमेस्टीक कंज्युमराक आसतलो विदाउट बीइंग हॅरेस्ड बाय एनीबडी सो कॉल्ड ते थोडे कडेन सगळे कडेन हांव पावूंक शकना आमची ऑफिसां कितलींच आसा आमचे जेई 250 जेई आसा सगळे कडेन हांव पावूंक शकना म्हणून एक सिंप्लिफायड सिस्टम आनी दॅट सिंप्लिफायड सिस्टम वील बी मॉनिटर्ड ऑन अ डॅशबोर्ड एक जाग्यार डॅशबोर्डार कोणाचें एप्लिकेशन उरलां पेंडींग इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू नो इन्स्टेड ऑफ समबडी कंप्लेनिंग की म्हाजें एप्लिकेशन पेंडींग उरलां आनी आमचें दिवंक ना सो इट बिकम्स इजियर सो वी आर गोइंग टू हॅव अ सेपरेट मॉनिटरींग मेकॅनिझम फॉर दीस पीपल वेर कोणाचेर एप्लिकेशन फुडलें एप्लिकेशन घेतलें आनी करूं ना ही गोश्टी जावच्यो ना सो हे चवथी गोश्ट जाली 5वी गोश्ट जी आसा जे आज म्हाका सांगपाचें आसा की दुसरे डिपार्टमेंट म्हणजे मॅरेज रजिस्ट्रेशन आसा सो मॅरेजीकूय खातीर आमची तरणाटे भुरगे आमी तरणाटे भुरगे वेल वर्स म्हणटा मोबायलाचेर सगळे आतां तरणे भुरगे 5वी भुरगे 4थी भुरगे मोबायलाचेर शिकता सो वी हॅव डिसायडेड टू गो ऑनलायन मॅरेजीकूय आतां आमी वी आर फिक्स द डेट इमिजिएटली ऑन 16 तेही 16 तारखेक करता की मॅरेज वील बी आतां जर म्हाका म्हाजें लग्न करपाक जाय काजार करपाक जाय निका करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय जाल्यार ऑनलायन एप्लिकेशन दिवपाचें विथ ऑल द डॉक्युमेंट्स ते प्रोसेस करतले ओके म्हणटले पयशे भरपाचे आनी तुवें आपणाचो डेट आनी टायम सिलेक्ट करपाचो आनी ते डेटीन वचपाचें आनी ते डेटीर टायम सिलेक्ट करपाचें वयता तेन्ना ओरिजिनल डॉक्युमेंट हाडपाचें वेरीफाय करपाक तिका आनी तुका तेन्ना सायन मारून ते 15 मिनटान जातलें नाल्यार लोक वयता टायम घेता आनी कितें करता नवीन लग्न जावपाक सोदता आनी तांकां लग्न जावपाक मागीर 10 पाटी मारता डेट घेवपाक सो हो सिस्टम आमी लॉन्च करता 16 तारखेक ऑनलायन मागीर कस्टमर मागीर 16 तारखेक आमी लॉन्च करता एप्लिकेशन्स वील बी स्कॅन्ड बाय फोटो ऑर स्कॅन्ड एंड डन ऑनलायन म्हणजे जे डॉक्युमेंट आसा आमच्या सब रजिस्टरचे वेबसायटीर वचपाचे ते मॅरेज रजिस्ट्रेशन आसतले ते क्लिक केले जाल्यार कितें डॉक्युमेंट जाय ते डावनलोड जातले आनी ते अपलोड करून ते दिवपाचे आनी तुका मागीर मोबायलाचेर मॅसेज येतली तुजो रजिस्ट्रेशन नंबराचो आनी तेजेर तुजें फॉलोअप करपाचें सो ते एकदां चॅक करतले तुका पयशे भर म्हणटले पयशे भरले की तुका डेट सिलेक्ट करून दितले ताकाय कितींग प्रॉब्लम आसूं शकता सो हांव तें सांगता की कितींग प्रॉब्लम आसल्यार म्हजो नंबर दिलो म्हाका मॅसेज कर सोल्युशन काडया आनी हो जो न्यू सिस्टम चालू करता मातसो त्रास जाता पूण हो सिस्टम बरो अशें म्हाका दिसता आनी काम जर बरें सुटसूटीत करपाक जाय ईज ऑफ डुईंग बिजनसाक भितर हो एक गोश्ट केल्ली आसा ती आमी ऑलमोस्ट 16 तारखेक लॉन्च करपाची आसा तिसरी गोश्ट जी म्हणजे दुसरें एक एनवायरमेंट आमचे डिपार्टमेंट जे आमचे आसा की हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे आमी जेन्ना उलयता जाल्यार 4 गोश्टी आसा म्हणजे खुबशी टिका दिसांनी करीत आसा लोक
तेजेर हांव नांव म्हणटकीर CM म्हाजो घेवपाचो आहा तो येतरी क्लॅरिफिकेशन दितलो. पूण एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे जे आमी आज 4 गोश्टी केल्या. एक गोश्ट जी आसा की म्हजी वेबसायट चालू ना म्हणून म्हजें एक एलिगेशन केल्लें. सो वी आर मायग्रेटींग आवर वेबसायट ऑन अ सुपिरियर प्लॅटफॉर्म. सो आमकां जे जाय त्यो गोश्टी मेळपाक जाय त्यो मेळटल्यो. दुसरी गोश्ट जे 3 आमी लास्ट टायम प्रॉमीस केल्ले की 3 गोश्टीचे जे तेंचे EIA रिपोर्ट जे डबल ट्रॅक जावं ते ट्रामनाल लायन जावं तो रोड हे 3 EIA रिपोर्ट आमचे वेबसायटीचेर आतां ओपन केल्यार दिश्टी पडटा. सो ह्यो गोश्टी आमी केल्ल्यो आसा आनी टू मेक अकावंटेबिलिटी आनी खुबशे गोश्टी मे बी आज सगळे कवर करचे ना. अनेकदा प्रेस करून आमी कितें आनी केलें एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ह्यो गोश्टी सांगता. पूण आमी ज्यो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जे हांवें प्रॉमीस केल्ले 3 गोश्टी आमी ह्यो केल्ल्यो आसा. सो आज म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी हांवें क्लॅरिफाय केल्ल्यो आसा आनी जे लोक परतून तेजेर उलयता ताका हांवें सांगलेलें आसा. आतां तुमचे कितें प्रश्न जाल्यार विचार. डबल ट्रॅक ट्रामनाल आनी आमचे 4 लेन रोड न्ही तो आतां तो EIA रिपोर्ट एनवायरमेंट वेबसायटीचेर अपलोड केल्ले आसा. As far as the document was available on the budget electricity, so then finally means payment was online. It is to do away with corruption online. कितें आसा न्ही फर्स्ट करप्शन ही गोश्ट जरी तरी हांव करना. सगळे म्हजे इतले व्हडले डिपार्टमेंट आसा ते एकट्याचेर लक्ष दवरपाक सोदना. ते कितें जाता न्ही लोकांक संवय जाल्या की आपणाचें काम फास्ट जाता फास्ट जाता म्हणून आमी कितें करता घे असं 500 रुपया घे 1000 रुपया घे आनी तें करप्शन चालू जाता. सो आतां फास्ट कशें जावप सो ऑनलायन करप म्हणजे तेका आनी बेगीन म्हणजे फास्ट कर म्हणून अशें ना. तो म्हाजें हावेस आसा की म्हजें टोटल डिपार्टमेंट जशें आतां एप्लिकेशन जशें तुमकां इलेक्शन डिपार्टमेंटान सांगलें की म्हाजी फायल मातशी बेगीन कर म्हणटा ते म्हाजें घर फाल्यां इनोव्हेशन दवरलां आनी कितें केलां सो बेगीन कर म्हणजे ऑटोमॅटिकली तें बेगीन जातलें. तेका आनी सांगपाचें गरज ना आमी मॉनिटर करतले. सो करप्शनाक मुद्दो येवचो ना. ना तें करप्शन तो जेई म्हणटलो हें करतलो आनी कितें करतलो तो करतलो पण ही म्हणटलो पण लायनमॅन म्हणटलो आनी कोण म्हणटलो. सो ऑनलायन जेन्ना करता इट इज टू ब्रिंग ईज ऑफ डुईंग बिजनस जालें एक and to root out corruption and discourage giving bribe. Discourage giving bribe. सारको उलयलो. So we don't want any department of mine, at least आमच्या गोंयच्या सरकार डिपार्टमेंटान ब्रायब दिवपाचें ना. पूण एटलीस्ट हांवें हे जो ऑनलायन प्रोसेस चालू करपाचो प्रयत्न केला. इट इज नॉट टू गिव ब्रायब. आतां ऑनलायन जेन्ना आतां पळय इवन आमी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान हांवें ऑनलायन केल्लें. आतां आमचे एडवोकेट भाव आनी भयण्यो आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की लोकां कडेन चड पयशे घेवचे न्ही. आनी सपोज जर म्हाका खूब कंप्लेनी येवपाक लागल्या की तुमी ऑनलायन म्हणटा आनी पयशे चड घेता. हांव इतलो सिम्प्लिफाय करतलो प्रोसेस की टेम्पलेट दितलो आनी मागीर म्हज्या नांवान बोवाळ मारनाका. सो इतलो सिम्प्लिफाय करतलो मागीर एडवोकेटाची गरज आसची ना. सो मातशें लोकांक बाबा तुमी एक सिस्टीम घाला की इतलेच पयशे घेयात. कित्याक एडवोकेट म्हणल्यार कितें इट इज द सेम सर्च रिपोर्ट आतां प्रॉपर्टी आतां पे करपाचें आहा पळय. प्रॉपर्टी आमी आतां ऑनलायन करता पळय. प्रॉपर्टी रजिस्टर इज लायक ऑलमोस्ट ते सर्च रिपोर्ट जे कोण आसा ते प्रॉपर्टी येतले. सो प्लीज म्हजे एडवोकेट भाव कडेन मागता की लोकांक मिनिमम पयशे घेवचे आनी लोकांक फेसिलिटी करचे. कित्याक आमी तुमकां एक नंबर दिला फॉर रजिस्ट्रेशन तुमचें केलें जाल्यार तो परतून चेंज जायना. थ्रू युअर रजिस्ट्रेशन पोर्टल तुमकां तो लोकांचे तुजे जे कोण आमचे क्लायंट आसा तेंचे वयल्यान ते ट्रान्सफर करता. पूण लिमिटेड पयशे घेवचे अशें विनंती करता. नाजाल्यार कितें जालां एक बिल्डिंगान 50 फ्लॅट तो जर नांव चेंज जाता आनी फ्लॅटाची एरी जाता एका फाटल्यान 15,000 रुपया घेता म्हणून म्हाका सांगला. अरे एग्रीमेंट होच ड्राफ्टींग करपाची एकूच तर 15,000 एका फाटल्यान कित्याक. सो हो प्रश्न येता. सो ह्यो गोश्टी देखून मातशें कमी करच्यो अशें म्हाका दिसता. आतां इंडिविज्युअल कोण करता ताका तो 10,000 5,000 घेता दुसरी गोश्ट. पूण एक फ्लॅटान जेन्ना 60 फ्लॅट 50 फ्लॅट एकूच भशेचे आसता फक्त एरिया चेंज आसता बाकीचे सगळे सेम आसता रेप्लिकेट आनी नांव चेंज आसता एकट्याचे कोण घेता तेजे तर तेंचे कडेन एक एकट्याक 10-15,000 कित्याक घेवपाचें आसा. सो आय वील ऑल्सो लूक इन टू द सिस्टम ऑफ फर्दर रिड्युसींग ईज ऑफ डुईंग बिजनस अशी कंप्लेनी म्हाका येवपाक लागल्या हांव करतो. आनी कितें आसा PCA चार्जीस आसता पळय म्हणजे केन्ना केन्ना नॅगेटिव्ह हय हांव तुका सांगता गूड बरें विचारलो तुका. पळय हो जो क्वॉटर आशिल्लो जो आमचो म्हजे कडेन हांगा आसा जो क्वॉटर एक आशिल्लो हेच्या पयलीं म्हणजे कोविडा पयलीं क्वॉटर आशिल्लो पळय ते पयशे देंवलेले. डिसेंबराचो क्वॉटर गेल्या वर्सा आशिल्लो पळय ते पयशे देंवलेले
So it is not only increasing, it also decreases. And there is no प्लस question. मायनस जाता. ना FPPCA चार्जीस जे जाता पळय ते जशे आमची युनिट रेट जे आसा ₹1.40 तितले ते सेम आसा. FPPCA चार्जीस जे आसा ते 3 म्हयन्यांनी चेंज जाता. म्हणजे फुडल्या म्हयन्याचे FPPCA चार्जीस 3 म्हयन्या खातीर उरता. एक तरी देंवता नाजाल्यार वाडटा. आतां जशें सांगलां पयशांनी वाडल्या. पयशांनी म्हणजे आख्खे बिलाचो फरक पडटलो 88 पैसा 400 युनिट कोण कंज्यूम करता पळय तांकां आख्खे बिलाचो फरक त्या म्हयन्याक फक्त 88 पैसे पडटलो. इतले पयशांनी वाडला. ताका म्हाका डेसिमल पयशे सगळे कितें जाता म्हाका खबर ना. म्हाका ते कोण ते पार्टीचे कोण स्पोक्सपर्सन म्हणटा ताका तेंची गायडन्स घेवंक सो पडटली. मॅक्झिमम पयशे वाडटले ते 88 म्हणटा तुमी. एवरी 400 आहे. पळय एक युनिटा फाटल्यान जे स्लॅब आसा 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 एवरी स्लॅबाचेर ते डिफरंट रेशियो आसा. सो 0 to 100 0.08 पयशे वाडल्या. पूण 100 युनिट जर हांव वापरलो बील जाल्यार म्हाका आख्खे बिलाक 8 पयशे वाडटले पयलींच्या बिला परस. कित्याक पयलीं जेन्ना FPPCA चार्जीस आसली गेल्या क्वॉर्टराक 16.32 आशिल्लो. आतां 16.40 जातले. म्हणजे वाडले कितले 0.08 पैसा. आनी आख्खे पयशे कितले वाडले 8 पैसे एक बिलाक जे 100 युनिट्स करता. समजलें? आनी कितें आसा सर भितर? तुम्ही अनेक ती फाटली स्कीम काडलेली कोणाची हां पेमेंट ओके सॉरी करताना एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सांगपाक जाय की OTS स्कीम वन टायम सेटलमेंट स्कीम जी आसा 1 डिसेंबर 2020च्यान चालू जातली. 1 डिसेंबर 2020 हांव लोकां कडेन मागता की तुमी घेवचे. इतलो सिंपल गॅजेट ऑलरेडी रेडी आसा. आमी केन्ना नोटिफाय करतली कित्याक नोटिफाय केली तरी 7 दिसांनी ते चालू करपाक जाय म्हणून आमी तशें दवरला. आमी नोटिफाय करता. पूण लोकांक सांगता की 1 डिसेंबर 2020 ही वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमची लॉन्च जातली. त्या वन टायम सेटलमेंट स्किमाक कोणा फुडें वचपाची गरज ना. वेबसायटीचेर वचपाचें वन टायम सेटलमेंट स्कीम आसतली. ताका क्लिक करपाचो तुज्या बिलाचो CA नंबर आसा. CA नंबर घालपाचो तुका सगळें ते येतलें. तुका जाय तशें घेवपाचें. कोणाचें J1 मेळपाचें ना, कोणा A1 मेळपाचें ना, कोणाक मेळपाचें ना. ना डिफॉल्टर अशें न्ही. इट इज समहाव कितें जाता कोवीड टायमार जे लोकांची घरां बंद आशिल्ली, फॅक्टरी बंद आशिल्ली, खुबशी गोश्टी बंद आशिल्ली. सो तो इंट्रस्ट फॅक्टर जो जाल्लो जनरेट आसा अप टू 13 ऑक्टोबर 2020 पासून ती स्कीम जेन्ना कॅबिनेट घातली ते पासून ही स्कीम इम्प्लिमेंट फाटले सगळे जे इंट्रस्ट फॅक्टर आसा वी वील वायप आउट. कितले म्हणजे इंट्रस्ट फॅक्टर म्हणजे DPC डिले पेमेंट चार्जीस आशिल्ले पळय अप टू 13 ऑक्टोबर जो आसा तेजे पयलीं कोणाचे डिले पेमेंट चार्जीस आशिल्ले ते सगळे हे स्किमी भितर वायप आउट जाता. सो तुका जर कळपाक जाय तुजे 1 तारखेच्यान चालू जातले आनी 1 म्हयन्याक उरतली. इट वील बी वॅलीड ओन्ली फॉर 1 मंथ. सो लोकांक जर कळना म्हजो नंबर दिल्लो जाल्यार तुमी सांगचो पेपराचेर. आनी कोणाक जर जाय जाल्यार म्हाका मॅसेज केला फोन केला पळय आतां म्हजो मोबायल म्हजे कडेन ना कावळ्याक फोन केला म्हणटा म्हाका मॅसेज घातली आनी WhatsApp बी ना म्हज्या मोबायलाचेर. म्हाका मॅसेज घातली जाल्यार हांव रिप्लाय करता वा ती मॅसेज हांव ते कन्सर्न जे आमचे डिविजन सब डिविजन आसा आय वील फॉरवर्ड दॅम विथ मोबायलान आनी दे वील कम टू युअर हावस टू हेल्प यू. दुसरे हांवें ऑलरेडी डेस्क बसयल्या थ्रू GL आमी थोडे स्टाफ घेतल्यात. GLचे जागे घेवन आमच्या ऑफिसान भायर आमी डेस्क बसयल्या सब डिविजनान तुमकां हेल्प करता लोकांक हेल्प करता. How much of revenue you are going to serve? See, total revenue, आमकां पयलीं सांगता this government is not here, म्हणजे government is not here to do business. Government is elected not to do business. आता what we are forgiving or foregoing is the interest component, not the principal using But how charges. much it is? It is coming to some, I think, around 90 crores बी आसा. Depending on how people will take. सपोज सगळ्यांनी 100% जर 423 crores जर म्हणजे रिकवर झाले तर ते 190 crores वयतले. सो कमी जाले जाल्यार जातले. आतां हांवें म्हाज्या डिपार्टमेंटाक टार्गेट दिल्या. आय एम ट्रायंग टू इन्सेंटिवायज देम ऑल्सो टू सी दॅट 100% रिकवरी येते. आय एम ट्रायंग टू म्हणटा पळय फाल्यां तूं पेपराची बातम्या ते इन्सेंटीव दिता हांव इन्सेंटीव दिना पूण हांव फोर्स करता की रिकवरी करपाक जाय. वी वील गिव देम टार्गेट्स. ऑलरेडी तांकां म्हजे 2-3 मिटिंगां जाल्या. वी वील सी दॅट दे रिकवर्ड. दिस इज गव्हर्मेंट मनी, पिपल्स मनी, हॅज टू बी रिकवर्ड. इतले वर्सां कोणें करूं The ना. industry will also benefit. Everybody, also as a friend, Penji Municipality Council also will benefit. And if they don't pay this time, no, then you see what I do. I will disconnect the next day. So I am very clear that electrical charges जे आसा ते electrical charges त्यांचे म्हयन्याक तांकां फक्त 20,000 रुपया 25,000 बील येता. पूण तेणे फारीक करूं ना इतले वर्सां पूण ते DPC जाल्या. सो डिले पेमेंट चार्जीस जावन ते कितले कोटी जाले ना सारकें. सो आतां ते हितून भितर ते डिले पेमेंट चार्जीस मायनस करून
तांकां प्रिन्सिपल अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी यूज केला तेच फारीक करपाक जाय. PMC will be beyond the benefit. आनी कितें भांडणी CCBK, घालतले तांकां? what is the final thing? They are still not paying. No, see, CM जेन्ना सांगलेलें they are not paid. We were supposed to take from the grant. But see, now with this scheme everybody is involved. सगळे लोक, सगळ्या जनतेक दिल्लो आसा. So now ती आमची जनता न्ही, ते आमचें कॉर्पोरेशन. सो आतां तरी त्यांनी करपाक जाय न्ही. सो म्हाका दिसता तांकां मॅक्सिमम बेनिफीट गोंयांत जाता तो तांकां जातलो. कित्याक तेंचे प्रिंसिपल जे आसा इज लेस अशें सांगलां न्ही. तांकां 25,000 रुपया बील येता. 22 ते 25,000 बील येता म्हयन्याक. आनी तेंचे इंट्रस्ट आसा पळय तो म्हयन्याक 25,000 वांगडा म्हाका दिसता 1 लाख रुपया इंट्रस्ट जाता. प्रिंसिपल 25,000 आनी 1 लाख इंट्रस्ट. सो तांकां मॅक्सिमम फायदो जाता PMC जातलो सर. This is for this period only, not पयलींचे ना फ्रॉम ते आसा तुमी रिपोर्टर बरें जालें तुमी विचारता. क्लियर सांगता अप टू 13th October whatever was the only the interest has been interest has been waived off. They have to pay the principal. Clear आसा? नाल्यार फाल्यां तुमी आनी कितें शब्दान म्हाका परतून प्रेस करपाक येवचे. आय एम व्हेरी क्लियर म्हणटा सी. कोणाक कळना जाल्यार विचारा कित्याक प्रेस तुमी मध्यम आसा. 4th स्टेट म्हणटा वंडरफूल स्टेट. लोकांक इन्फॉर्मेशन पावपाचें तुमचे थ्रू सारकें पावचें अशें म्हणटा. कोलाचेर कितें सांग? कोलाचे पळय CM गेल्लो आसा. CM दितलो म्हणून सांगलें न्ही. आनी तुका सांगता हांव एक ते एलिगेशन जे आमचे म्हज्यार फेसबुकार हांव बिकम अ विक्टम ऑफ फेसबुक. आय एम नॉट अफ्रेड. माय कॉन्शियस इज क्लियर. हांव आतांय तेन्नाय सांगतलो आतांय सांगता हेजे फुडें सांगतलो. हे सीट जे दिल्ले आसा लोकांनी दिल्ले आसा. आनी जो कोळसो जो गोंयांत हाडला हांवें हाडूना हो म्हज्या CMन आमी हाडूना हांवें क्लियर केला. पूण जे ते सांगता पळय ते कोण सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 जे 54 मिलियन टन्स जातले मॅट्रीक टन करून येतले आनी 130 ते हांव हाडपाक फाल्यां हांव सिटर आसूं ना नासूं आमी गोंयांत ते हाडपाक दिवंक शकना. ते क्लियर म्हणजे तकलेन आसा. कोणें म्हाका सांगपाचें ना गोंयांत कितें करपाचें गोंयचें कशें बरें करपाचें. हे लोकांनी हे जे थोडेशे जे गोंयचे आज जर तो मायनींग चालू आहलें 1 टन कोलूय येनासलो. हेच जबाबदार तांकां. आनी हेणी आमकां शिकोवपाक नाका कितें करपाक जाय ते गोंयचे खातीर. आमी ठाणपणान आसा. आमचो CMय ठाणपणान आसा. आनी कोळसो जो आसा तो येता कितें बंद करूंक शकता. पूण बंद करून ताका सोल्युशन मेळना. पूण फुडें वाडचो ना इतली गॅरंटी तुमकां दिता. लास्ट वीक GSPCबीन तांकां एक्सपेन्शनाक हे दिला परमिशन दिलें. एक्सपान्शन दिवना पळय क्वॉन्टिटी जी कोलाची येता इन्स्टेड ऑफ अनलोडींग पळय ते कितें आसा न्ही 2 गोश्टी आहा. जो कोल येतालो पळय जशें हांवें पयलीं परतून रिपीट करपाक लायता. तुमचे ते पेपर बरे हाडटा पूण ते सारके हाडना. पयलीं स्वतेर जे जो NPT कोल येता पळय ताका रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वॉन्टिटी बाय GSP म्हणजे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आनी जे लोक हाडटाले पळय ते वे सपोज टू वीट ओनली दीस 2 कोर्ट्स अडानी आनी JSW टू अनलोड कोल. सो वेदांता जी आसा वेदांता वॉज अनलोडींग देर एंड टेकिंग. So now they have given a permission to temporary just for to observe how the unloading is happening at Mooring Dolphin. Otherwise they should bring it here and take it. So now it is unloaded there. So the quantity instead of bringing it is unloaded there. So we let us see how it is and if required if there is a problem we'll stop. But तुम्ही पळय सांगता पळय 54 मिलियन metric tons आनी 180 मिलियन metric tons पर येना मेळपाचें हें गोंयांत केन्ना येवचें ना इतली गॅरंटी दिता. क्लॅरिटी तुमकां दिसता गो तुमच्या गव्हर्मेंटान सारकी क्लॅरिटी दिल्या गव्हर्मेंट म्हणला कोण हांव न्ही. हय तेंच म्हणटा हांव तुका दिसता गव्हर्मेंट म्हणून नाका ना, ताका हांवें तुका क्लियर सांगलां हांव गव्हर्मेंट क्लॅरिटी दिता आनी फाल्यां हांव गव्हर्मेंट ना देखून हांव क्लॅरिटी दितलो आनी लोकां वांगडा समटायम्स स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स बिकॉज यू आस्क मी आय गिव अ स्टेटमेंट गव्हर्मेंट सेम इन दिल्ली मे बी टुमॉरो ही विल कम एंड गिव यू द प्रॉपर स्टेटमेंट. सो पण सागरमाला प्रोजेक्ट रिपोर्टान तितून मेन्शन आहा न्हू 45, 50. हांवें खंय ना म्हटलां हांवें सदां प्रोजेक्ट सांगलां करूनच ते करता. सागरमाला परतून रिपीट करता इतले दीस करीत आसा परतून रिपीट करता. सागरमाला 1, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 5 वॉल्यूम आसा. एक वॉल्यूम 400-500 पेजीचो वॉल्यूम आसा. आतां हे 400 पेजीस वॉल्युमाचे भितर एक वॉल्युमाचे गोंयचे थंय आसाच कितें ना कितें आसा. आनी तेजेर हो करपी कोण हो एकॉम म्हणून एक कन्सल्टंट कोणें अपॉयंट केला आमी करूं ना. सेंट्रल गव्हर्मेंट केला आख्खे गोंयचे जे पोर्ट मायनर बोर्ड सगळ्या तेजे स्टडी करपाक. आतां तेणें स्टडी करून तो रिपोर्ट दिला तो वेबसायटीचेर आसा शिपींग मिनिस्टरच्या आजुनूय आसा कोणें काडूंक ना तो. सो वॉट इज द फॅक्ट इज द फॅक्ट. सो ताका इम्प्लिमेंट कितले करतले कोणें करपाचें इम्प्लिमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. आतां CM केल्लो आसा तातूंत सांगतलो फाल्यां बरोबर. पण ते सागरमाला 5 ते क्लियरली इट इज रिटन that the expansion जर करिना डबल ट्रॅकिंग करिना then that will be detrimental to MPT's expansion. See, the double tracking is for coal transportation clearly बरयल्लें आहा. ना हांवें क्लियर सांगलें तुका
एकॉम म्हणल्यार ताणें केला. आतां एकॉम विल सी ऑल द पर्स्पेक्टिव्ह. आतां बेतूल आउटर पोर्ट केला हे मरे, तो आसा बेतूल आउटर पोर्ट, तो जातलो ना जातलो तुका खबर ना. तसंच आतां बर्थ नंबर 9 आउटर आनीक पोर्ट केला, म्हणजे बॅरिकेड करून कॅप्टन ड्रॅजिंग करून ते पोर्ट आनी करपाक तो जातलो ना जातलो. सो हेजी सगळी क्लॅरिफिकेशन येतली. डबल ट्रॅकिंग इज दे हॅव यूज द वर्ड, सो दे हॅव यूज द वर्ड फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. दॅट डज नॉट मीन दॅट डबल ट्रॅकिंग इज फॉर कोल. आतां हांवें क्लियर सांगलां न्ही, गोंयचो गव्हर्मेंट जे येता ते रिस्ट्रिक्शन हाडटले. They will never will get 100% letter from the central ministry that Sagarmala 1, 2, 3, 4, 5 report states that this is happening in part of the state of Goa, in the part of in the Mormugao Harbour. Is not going to happen. Initiate केला न्ही, so it will come back in the near few days. आत्ताच जालें, आत्ताच रावता पैसे. We have initiated. पण ते डबल ट्रॅकिंग वर्ड यूज केला म्हणटा पळय तेजेर क्लॅरिफिकेशन मागीर फाल्यां समज ते जालें मागीर. अरे कितें सांगला डबल ट्रॅकिंग जेन्ना हाडटा म्हणटा न्ही, तुमी सांगला सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 सांगला. सो सागरमाला 5 मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्टर लेटर हाडले की सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 जो रिपोर्ट जो एकामान केला हो कन्सल्टंट केला आनी तितून हो वर्ड बरयल्ले आसा तितून कोल हाडटले पळय तेणीच बरयला न्ही 54 मिलियन टन आनी 188. जेन्ना गोंयांत सरकारान जेन्ना मांडटा आनी लेटर हाडटा की 54 मिलियन मॅट्रीक टन हाडचें ना, 188 मॅट्रीक टन हाडपाचें ना, जाल्यार क्वेश्चनूय जाणा जाता न्ही. सो जालें खबर इशू. Dinesh Babu, can we afford to destroy this mole? We have not destroyed Mole. Let me very clarify. पुतू सांगता हांव नको म्हजें आयकता लोक म्हणटा म्हाका टिका म्हणटा. मोले जे आसा दोन गोश्टी आसा. एक्झिस्टींग लायन 110 आतां हांवें मास्क घालून वयता, ह्या दिसांनी सद्दां मास्क घालून वयता, केसी देंवता पूण मास्कूय काडपाक जाता. कित्याक प्रेसार म्हणजे मफल जाता दिसता लोकांक कळना आसलें. आतां क्लियर सांगता की थंय एक्झिस्टींग 110, 220 kV लायन देंवता आनी जी आज सावथ गोवा जी लायट वापरता ते देंवता, ते लायटीचे देंवता. आतां तेजेर सायडीच्यान लायट आनी पावर जर हाडना, आज पावर आमचे कडेन आसा 4-5 वर्सांनी जशें 5% वाडटा म्हणटा पळय ती आमची कॅपेसिटी इनकमींग बंद जातली. आनी आज जर घेयना जाल्यार आतां तितून कितें मारता झाडां ही पयलीं जेन्ना 110 हाडले आनी 220 हाडली पळय तेन्नाय झाडां मारून ती लायन हाडली काय ना, तेन्नाय हाडली. आतांय जर ती लायन मारपाक जाय ती मारपाक जाय. पूण जे ते आतां 2650 झाडां मारल्या म्हणटा पळय आनी दाखयता तेजे लॉग केल्या, ती रिजर्व फॉरेस्टानूय येना, ती वायल्ड लायफ सँच्युरीनूय येना, ती प्रायवेट जागो कोणाचो तो विकतो घेतला आनी ते सबस्टेशन घालपाचें काम चालू आसतलें. हेजे पयलीं इतली 54 सबस्टेशनां घातली गोंयांत, थंयी झाडां मारून परमिशन घेवन झाडां मारून सबस्टेशनां घातलेलीं आसा. सो इट इज जस्ट लायक दॅट. पूण जे कॉन्सेप्ट आसा पळय लोक सांगता की लंग्स काबार जातले आनी कितें काबार जातलें, अरे कोणसो हाडणार एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट लायट जर गोंयांत ना जाल्यार लायट जर आमी तयार करना आनी भायल्यान जर हाडना, थोडे म्हणटा की सोलराचें कितें करना. अरे सोलराचें हांवें करपाचें, सोलराचें तुमी करपाचें. हे NGO कोण म्हणटा पळय तो ताका सांग पयलीं तुज्या घरा घालून सोलर. हे लोकांक सांगता पळय ते सगळे जर 3-4 हजार लोक जमा जाल्ले न्ही, तेणे जर सगळ्यांनी ते जमा जाले पयलीं आपल्याच्या घरा कडेन सोलर घातलेले तितलोच कन्जम्पशन गोंयांत कमी जावपाचो. सो सोलर घातले म्हण 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मेळना सद्या तरी, ताका कॉस्ट हाय जाता. आनी जी आज गोंयांत जर खूब भशेचे पावर पळोवंक शकता, तुमकां पयलीं सांगता फाटीं गोंयांत रिलायन्स हे कंपनीन जुवारी नगर प्लांट घातलेलो टू मेक पावर. तो 13, 14, 15, 16 रुपया मिनीट गोंयकारांक 16 रुपया युनिट पावर घेता. हे कोण आसा पळय तांकां बरोवन न्ही मरे आमकां 16 रुपया युनिट घालता म्हणून. आमकां बरें असले पावर प्लांट घाल्या न्ही. Activists म्हणटा that transmission line is for electrification of railways. Good, no? It's not that. Are even if the land does not come, if railways are electrifying that things, we have got power. Other Konkan railway, Konkan railway is also getting electrified. See, what is electrification? Electrification is जे आज पयलीं कोळशाचें आसतालें बुजू करून कोळसो जातालो, मागीर डिझेलाचें येयलें. आतां डिझेल बंद जाता. इट इज नॉट एनवायरमेंट हॅझर्ड. बर्निंग ऑफ फॉसील फ्युअल, whether it is from coal or whether it is from diesel, is it not an environmental loss? So now what is happening is they are converting their engines into electricity. It's good. Silent engines. आणि इलेक्ट्रिफिकेशन आमी दितले. आनी आतां कोंकण रेल्वेचें आमचें काम चालू आसा. आमचो तितलो पावर आसा, ओके वाडटलो नो डावट, पूण हो जो पावर येता पळय तेजो 0.003% तुका तांकां लागचो ना. But that will be used for them. यू डोंट अंडरस्टँड. म्हणजे इंग्लीश मध्ये तुमकां कळना सांगता, कोंकणी कळना सांग, इंग्लीश सांगता.
The power which is going to come in at 400 kV, what they are saying, assumed is correct. Not 0.03% of the power which is coming by the 400 will be used for that. 0.03. So you can imagine what I am trying to tell you. So much power is being is 0.03, and even when 9 will not come, there is power to give them. So the question does not arise. Nilesh बाब माझं एक question But if the project specific question आता आमकां मोलेची आमी कितली झाडां मारतले आनी आतां पळय तुमकां सांगला न्ही तुमकां Yeah, everybody is concerned about माझ्या it. वेबसायटीचेर पळय तेजे क्लियर कितली झाडां कोण कितले मारता तेजेर आसा दरअसल लोकांक जर प्रश्न आसा तुमी थिंगा घेया वचून आमी प्रेस पूण करून अशी कितली आहे अप्रॉक्सिमेट सारकें आसा वेबसायटीर हांवें सांगलें म्हूण नाका सर एकल्यान तुमच्या अरे, ताका लागून हांवें सांगलें. तुम्ही 19 म्हटलेले आता पण- कडे सीएमान 13 म्हटली ताका लागून आतां हांवें म्हणपाचें तुवें म्हणपाचें तेणें म्हणपाचें ना म्हज्या वेबसायटीचेर वच आनी कितें कितें कितलीं झाडां आसा ती सगळीं तेजेर बरयल्लीं आसा तें सोडून कांय आसचें ना आनी मेन म्हणटा पळय जेन्ना सांगता पळय झाडां इवन मारना स्पेशली इन तामना लँडींग झाडां मारना देखून जाल्यार तिका दाखोवपा पडटा कित्याक ते ट्रिमींग इट सो दॅट इज अ वे टू शो ते सगळे क्लियर कट ते आसा कोणाक जर तसं कळना जाल्यार मागीर परतून जाल्यार दियात निलेश बाब क्लियरिटी ना कोण म्हणटा 80,000 झाडां एनवायरमेंट वेबसायटीचेर म्हजे वेबसायटीचेर घातल्या म्हणून जाला न्ही तेजेर रियायत कितें आसा सगळें तेजेर आसा सो हांवें म्हणपाचो प्रश्नूच ना आतां ते कितलीं झाडां आसा एक्चुअल झाडां कितलीं आसा सगळें ते बरयल्लें आसा सो कोणें सांगलें हांवें सांगलें वा तेणें सांगलें वा तुवें सांगलें म्हण नाका वेबसायटीचेर पळया कितें आसा क्लियर करतलें थँक्यू काय सांगू ना